आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी म्हाका जॉइन जातात. He has got exclusive details of what health department knows right now. Mahesh, please tell us. प्रमोद ऐकून घेता न्ही? Yeah. हय प्रमोद, डेल्टा व्हेरियंट म्हणून आमी काल जेन्ना ब्रेकिंग केली की 33 सॅम्पलांतली जी रिसीव जाले रिपोर्ट तातूंतले 26 डेल्टा व्हेरियंट म्हणून आशिल्ले म्हणून, आनी 6 ही कापा व्हेरियंट आनी एक आशिल्लो तो आल्फा व्हेरियंट म्हणून. सो आमी डेल्टा व्हेरियंट म्हणून आनी डेल्टा प्लस व्हेरियंट न्ही, हो पयलींच सांगता की लोकां मदीं कन्फ्युजन आसा की डेल्टा व्हेरियंट आनी डेल्टा प्लस इज अ डिफरंट व्हेरियंट. तो अजून तरी गोंयान मेळोंक ना. सो आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान कितली सॅम्पल धाडिल्ली तर 122 सॅम्पल धाडिल्ली, तातूंतले 33 रिपोर्ट रिसीव जाले. सो प्रमोद, आमी जेन्ना विचारलें की केन्ना सॅम्पल धाडिल्ली, तर सॅम्पल धाडिल्ली 13 मे, म्हणजे फर्स्ट सॅम्पल जे धाडिल्ले ते 13 मेक धाडिल्ले. सो आतां आमी म्हणटा डेल्टा व्हेरियंटाचो भंय आसा गोंयांत. जर जेन्ना आमी स्टेट एपिडेमॉलॉजिस्ट आशिल्लो डॉक्टर उत्कर्श बितोडकर ताका विचारलें की आतां एक सिरियस केस का म्हणून, सो ताणें जाल्यार 13 मे म्हणजे जेन्ना आमची वेव आशिल्ली आनी सेकंड वेवाक आमी जर पळयलें खूब पेशंट पळयले जाका आमी महाराष्ट्र व्हेरियंट म्हणटाले, महाराष्ट्र स्ट्रेन म्हणटाले पळय प्रमोद, तो एक्चुअली डेल्टा व्हेरियंट ताका आतां नांव दिलां. पयलीं तो महाराष्ट्र व्हेरियंट म्हणून आमी जाणा आशिल्ले. तेन्ना ताका WHO नांव दिवंक नाशिल्लें. तेन्ना WHO आतां ताका नांव दिलां की तो डेल्टा व्हेरियंट म्हणून, तो महाराष्ट्र व्हेरियंट आतां. सो लोकांनी अशें चिंतूंक जायना की आतां डेल्टा व्हेरियंट म्हणजे नवीन कितें आयलें. तर नवीन येवंक ना, ते एक्चुअली येवन गेला ते, अशें आमकां दोतोरान सांगलें. सेकंड थिंग, दुसरो जो आमी जो म्हटला जो कापा व्हेरियंट असो फ्रॉम महाराष्ट्र व्हेरियंट, पूण ताजो काय व्हडलोसो भंय ना. आनी एक गजाल प्रमोद सांगपाचें म्हणजे आतां डेल्टा व्हेरियंट आयल्या उपरांत वॅक्सिनाचें कशें कितें, म्हणजे वॅक्सिनाचेर इफेक्टीव आसा काय ना. सो दोतोरान आमकां सांगलें ऑब्वियसली हाचेर सुद्दां वॅक्सिन इफेक्टीव आसा. सो लोकांनी वॅक्सिन घेवपाचें. वॅक्सिन घेतलें जाल्यार क्रिटिकल केस ही जावची ना. नो डावट वॅक्सिन घेतल्या उपरांत आपणाक कोरोना जावची ना अशें कांयच ना, जावं शकता एक वेळ, पूण जो मनीस क्रिटिकल जाता जावं जो सामको डेंजर झोनान वता ते जावचे ना. सो लोकांनी वॅक्सिन घेवचें. इवन डेल्टा प्लस व्हेरियंट फाल्यां सकाळी गोंयान आयलो सुद्दां, अजून येवंक ना, तरी सुद्दां लोकांनी वॅक्सिन एक घेवपाचें. आनी वॅक्सिन आहा ते खंयचो स्ट्रेन येवं, वॅक्सिन इफेक्टीव आसता, आनी अशें आमकां हे दोतोरान सांगलेलें आसा प्रमोद. आनी दुसरें म्हणजे प्रमोद, बाकीची जी सॅम्पल्स आमी आतां दोतोरांक विचारलें की जे जिनॉमीक सिक्वेन्सीस आतां डेल्टा प्लस व्हेरियंट जो बाकीच्या स्टेटींनी मेळ्ळा, म्हणजे महाराष्ट्रा मेळ्ळा, एमपीक मेळ्ळा, आमी जे आतां खबरी आयकला, तेंच्यांनी सांगलें की ऑफिशियली तांकां अजून तशें कांय रिसीव जावंक ना. ते मिडियांतल्यान जे रिपोर्ट्स आयला त्या प्रमाणे महाराष्ट्रान बीन डेल्टा व्हेरियंट मेळ्ळा अशें तेंच्यांनी सांगलें, डेल्टा प्लस व्हेरियंट मेळ्ळा अशें सांगलें. सो तो कितलो इफेक्टीव आसतलो ते अजून कोणाक खबर ना, कित्याक डेल्टा प्लस व्हेरियंट हो कितलो इफेक्टीव आसलो अजून कोणाक खबर ना. पूण एक गजाल सांगपाची म्हणजे प्रमोद, डेल्टा प्लस व्हेरियंटाची सॅम्पल्स जी घेतिल्ली ती एका विका पयलीं घेतिल्ली आसा, म्हणजे भायल्या स्टेटींतली हांव सांगता, म्हणजे महाराष्ट्रांतली. आनी खंयचो रिपोर्ट येवपाक जिनॉमीक सिक्वेन्सीचो रिपोर्ट येवपाक एक वीक लागता. एका विका पयलीं घेतिल्ली हे सॅम्पल्स डेल्टा प्लस व्हेरियंट जो आमी म्हणटालो. सो एक वेळ डॉक्टर कितें म्हणटा की आतां ती सेकंड वेव आमी जर पळयलें जाल्यार केसीस सगळ्या स्टेटींनी कमी जाता. तातूंत जर सपोज डेल्टा प्लस व्हेरियंट इफेक्टीव आसतलो काय ना त्या खातीर तांकां ते कळना. सो अजून तरी तेजेर काय स्टडी चालू आसा, डेटा तांकां येवपाचो आसा. तो मेरेन ते अजून कांय सांगना तो कितलो डेंजर आसतलो. पूण तांकां अशें दिसता इवन आफ्टर गेटींग सॅम्पल्स, म्हणजे एका विका पयलीं 2 विका पयलीं सॅम्पल काडून जर आमी जर पळयत आनी तरी आमची केसी देंवता तर एक वेळ तो आसूं शकना अशें तांकां दिसता. पूण स्टील दे आर नॉट शुअर प्रमोद. Thanks a lot, Mahesh.